कितें जालें कितें एक्झॅक्टली? ह्या रुखाचे कांय आमकां अंदाज येना कांय ना. हो रुख आतां चड पावस पडल्यान कितें पडलो काय कितें कांय समजना. पूण असो दिसतालो हो पडपाचो असो. पडपा असो कांय अजिबात तेजी संभव नासलो. अशी परिस्थिती आतां कसो पडलो अकस्मात आमी पळय आतां घराक आवाज जालो म्हणल्यार आमी ते आतां पास जाता म्हणल्यार येवचें पडलो. आतां आमी पळयल्यार ऑलमोस्ट तुमच्या घरांतले चडांत चड पार्ट डॅमेज जाल्लो आहा. आतां पळय चडांत चड पळय ते पाटी बिटी सगळें हालोवन गेला म्हणल्यार आतां तेजी बरोच चड डॅमेज आहा. कमी म्हणल्यार म्हाका दिसता अंदाज हांव सद्या तरी करूंक शकना अशें आहा. तेका लागून हांव आतां कितें म्हणटा आतां एक आधार स्तंभ म्हणून कितें तरी कोणी तरी म्हाका फास्ट हें करचें आदार करचो अशें हांव म्हणटा. जाल्यार आतां फायर ब्रिगेड आपयल्यार आतां येतली आनी तेजे नंतर कळटलें म्हाका कशें कितें जाल्लें. आनी आतां तो थिंगसान तो निकळोन पडला, मोडोन पडना तो निकळोन पडला, उमटला. पूण उमटोवपा कंडिशनान नाशिल्लो. उमटोवपा कंडिशनान नासलो तो. पूण आतां ती जमीन गलगल्ल्यान मोव जाल्ल्यान पावस चड पडलो आनी जमीन मोव जाल्ल्यान एखादें तो निकळोन पडोंक शकता. नाजाल्यार तेजें कांयच हें नासलें पडपाचें कांयच लक्षण नासलें. पूण तो आतां कसो पडला कितें आमकां कांय खबर ना. फक्त आनी एक आमगे निमित म्हणटा तें पावस चड पडल्यान गलगलोन हें जाता जमीन मोव जाल्ल्यान. आतां तुमकां रावपाचें अरेंजमेंट बी घरांत तुमगे ऑलमोस्ट सगळ्या उदक येयलां आमी पळयल्लें आसा. हय कशें कितें करतले तुमी? आतां कसो तरी कितें तरी अरेंजमेंट करचो पडला. आतां रातचें म्हणून खंय वयतलें. कितें म्हणटाले? घर सगळें ओपन उरलें अशें जालां. ते वयता पूण तरी खंय अशें म्हणटा हांव. तेका लागून आतां हें करचें सामान हें तें कितें कितें आसा आनी हेवटेन तेवटेन लोक तें लमाणी हें तें भोंवताय म्हणटकीर म्हाका हिंगा बसून रावचें पडलां अशें म्हणटा.